संतोषाची मेटा काढून घालते पोणी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती आठवून महिमा स्तुती भेटून तुका अर्घा दिता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून तुका अर्घा दिता सर्वेस porto देवामसो रसना सर्गा संस्रासो एका उतरान ताच्या संसार रचित केलो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून निजाय की बापय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा काढून घालते पोणी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून तुका अर्घा दिता मग छबा बहिणीनो देवाक अर्घ दिव्या देव उपकार बावड्या वो वर्त अपुरबाई सदीस ताणें आमकां दिला आणि असे आस्थान देवाच्या मोगान चड आणि चड बरोवंक ताची कृपा मागता आसतना पवित्र रचनावी मिसेचें बलिदान माय मोगान आरंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या वर्त्या मोगान बरोवन सदांच सदांचे सांगत आसच्याक जेजून आमकां आपोवणें दिलां हे आपोवणें आज ह्या इतरां आमी घेता आसतना न्यायनितीन वर्त्या तरान आमी जियोवच्याक सताच्या वाटेन आमी सदांच चलच्याक जेजू आमकां आपोवणें दिता आनी हेच्या आपोवणेंतल्यानच वायटाक सांपडनाशें बरेपणान तुमी जियोवंक जाय त्या देखून आमी पळयता कशें जेजू आपल्या जिवनांत समाधान हाडूंक न्हय थंय खंय बदलावण जाय तें हाडच्याक हांव आयलां सांगाता खोटें आनी बरें सांगाता घालूंक न्हय थंय विंगड करूंक हांव आयलां म्हूण तो सांगता आनी असलें बरेंपण जेजून आमकां दिल्लें आसता आमी आमच्या जिवनांत कितें बरें कितें वायट म्हूण समजून त्या प्रमाणे वायटा पाट करून बऱ्याक जिविताक आमी मुखार वचाक सोम्या लागीं कृपा मागया आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांचें तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थ मागता हांव सरपदता देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत आमची कोर क्रिस्ता काकूत आमची कोर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत
आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गाक आनंद सोगाक आमच्या देवा स्वर्गार आसा आमी तुका नमन करता आमी तुका दिनवास दिता तुझे महिमे परखण दिता आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गानंद सोगाक जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सौम्या संसाराच्या सोडवंदारा मेळा शिकोन काकळूत आमकां आनंद महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवा स्वर्गा आनंद सोगाक महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक अचित देवा आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गाक आनंद सोगाक आमेन 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 प्रार्थया सरपदेदा आमच्या मोगळा बापा वर्धा मोगान तू आमकां सांगता हाडला आनी आपयलाय हे आपोवणे घेवन आमी हांगा आयली सता नितीच्या वाटेन सदां चलो आमकां शिकय आमी मागता आमच्या सुम्याचो पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणांची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 30 आनी 8 वळी 4 तावन 11 फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें जेरेमियाक जीवशी मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शारांत उरलोल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें दैर सुकयता परजेचें बरेपण ताका नाका तांचो नास जाय जेदेकिया रायान म्हळें पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मल्कियाचे बायन ताका दोरयांनी देंवयलो ही बाय पारागाराच्या आंगणांत आसली बांयंत उदक नातलें चिकल मात्र आसलो जेरेमिया चिकलांत रोमलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें म्हज्या दनया राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें तांणी ताका बांयंत उडयलो तो थंय बुकेन मरतलो कित्याक शारांत आनीक खान ना तेन्ना रायान कुशीत एबेक मेलेकाक आज्ञा दिली हांगाच्या तेगा मनशाक तुजे सवें व्हर आनी जेरेमिया मरचे आदीं ताका बांयंतलो वयर काड एबेद मेलेकान मनशाक आपणा सवें घेतले आनी तो रावळेराच्या भांडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो थंय ताणें पोरण्या आनी पिंजलेल्या वस्त्राच्यो चिंदियो घेतल्यो आनी त्यो एके दोरयेन बांयंत जेरेमियाशी देंवयल्यो
देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार. सर्वेस्पora म्हज्या कुमकेक यो तूर्त कर. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक यो तूर्त कर. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागोन दिश्काली म्हाका उल्या कांदिलो. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक यो तूर्त कर. ताणें म्हाका उबिराच्या आनी चिखलाच्या कोणांतलो वयर काडलो आनी काडपार म्हाका दोन म्हजे पाय हालनाशे दृढ केले. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक यो तूर्त कर. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक यो तूर्त कर. आमी धावूंक सुरू केल्ले वाटेन आमी थिरासनेन धावया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमचेच विशयांत कितें म्हणजे एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयलें पातकाचें वजन आमी काडून उडया. आमकां रेवोट घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट थिरासानेन धावया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसल्या आनंदा खातीर लजवून लेखी नासतना खुर्साचे मरण पर्यंत तो मरूंक तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशांतावन कितें सगळ ताका सोसूंक पडलें हे विशयांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्ही. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वळटा पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक असें सांगा लागलो, हांव संवसारा उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. ह्या शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारांत समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळाचार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर
आणि दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आणि पोत बापायचेर, आवय धुवयचेर आणि धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आणि सुनो मायचेर आड रावतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. मारिया तेरेजा गोरेटी इटलीच्या एका सागोळेकराच्या कुटुंबात ती जल्मली. ती 9 वर्सां प्राय आसतनांत तिचो बापूय मरण पावलो आणि अशें आसता तिची परिस्थिती थोडी चिंताजनक जाली. कित्याक की म्हळ्यार तांकां आदार दिवंक कोणूच नासलें. पूण तिच्या आवयन, तिच्या भयणीन आणि तिच्या भावान मेळोन जायतो वावर केलो आणि तांणी हेरां सांगाता घर वांटून घेवंक पडलें. अशें आसता तिची आवय, भाव आणि भयण ते गाय सगळे खातीर काम करूंक वेताली. आणि अशें आसता मारिया गोरेटी एकलीच घरांत आसताली. अशें घरां आसतना अलेक्झांड्रो म्हणलो एकलो 22 वर्सांचो तिच्या घरांत एक सूर्य आसतना येता आणि तिका वायट करच्याक तो पेसाडता. पूण मारिया गोरेटी देवाच्या मोगान बरयली. ती म्हणटा ना, हांव बिलकुल पातक करची ना आणि खंयच्याय पातकाक अन्यायाक हांव तुका साथ दिवची ना. आणि अशें आसता तो इतलो रागार जाता आणि तिणें वायट करूंक ताका सोडूंक नासल्या खातीर तो तिका 11 बोटी सुरी घालून जीवशी मारता. मारिया गोरेटी म्हणा लागली, तूं देवा विरोध पातक करताय, तूं देवा विरोध वेताय. मनशा तूं तशें करिनाका. म्हळ्यार आयकनासतना तिका तो थंयच जीवशी मारता. बऱ्या खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर मारिया गोरेटीन आपलो जीव दिल्लो जावन आसा. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, केदाळाय आमी म्हणटा, सत बुडाना आनीत उपेना. सताक आमी रावतना खरें बावडटांत आमी रावल्या जाल्यार देवूस आमकां आदार दिता. हेच्या पयले वचपान तुमी पळयलें जेरेमिया प्रवादी कशें ताणें वर्ण लगड काडच्या खातीर बांयंत घालें. पूण देव पदवेदार बाप ताका कळीत आसा, हो मनीस म्हज्या खातीर रावल्लो, म्हज्या खातीर झुजलो, म्हजें वर्तें जिवीत हेरांच्या जिवनांत अवलंबन करूंक ताका आपोवणें दिता आसतना हांव ताका सोडचो ना म्हणटा. आनी देवूस ताका जणांक धाडून त्या राया मुखांत्र ताका वयर काडटा आनी वांसयता. आनी दुसऱ्या वचपान आमी आज पळयलें जाल्यार सांत पावल आमकां म्हणटा, फातकाक तुमी पाट करूंक जाय. फातका खातीर तुमी झुजल्यात वय, तुमचे रगत येदोळ तुमी वारोवंक ना. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अपुरबायतारान तो आमकां सांगता तुमी रगत वारोवंक जाय. म्हळ्यार आमी इतल्या अपुरबायतारान सतानी ते खातीर जियेचे की केन्चाय की आमी भागोवंक ना आनी ताका सांगात दिवंक ना वायटाक. बऱ्यांत आमी आसोंक जाय. तेच प्रमाणे जेजूची उतरां आमी पळयलें जाल्यार आमी म्हणटा जेजून समाधान हाडूंक आसा जाल्यार, पूण तो म्हणटा हांव वेगळाचार हाडूंक आयला. कसलो वेगळाचार? बरें न्हू, वायटाचे वेगळाचार. वायट आनी बरें सांगाता रावंक केन्नाच जायना. काळोखान आनी उजवाडान कशें एक जावचें म्हणटा सांत पावलो. आनी तशेंच जेवसरांनी देवान एक जावंक जाता गी. त्या खातीर जेजून म्हणली ती उतरां, कोण ते बऱ्या तरा आसात तांकां हांव राखतालो, कोण ते वायटाक वेतात तांचे हांव नाश करतालो. कित्याक तांकां विंगड केल्ल्या करीत तांचे नाश जावचे ना. तर बऱ्यान वायट जावच्याक वायटान बरें सांगाता मिसळणी जावंक ना. वायट तें वायटच, खोटें तें खोटेंत, असत तें असतच, अनित तें अनितच. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तर आयच्या आवडत्या आयतारच्या दिसा आमकां दिलां कितें? सता खातीर झुजोंक, सता खातीर रावोंक आनी आमच्या जिवितांत देवाच्या वर्त्या मोगा खातीर सदांच आमचो प्राण तरी आमी सॅक्रिफायस करूंक जेजूचें आपोवणें आमी घेवया. सांगात एक जावया आनी जेजू मुखार काल्थिमान घालून सदांच बरें करूंक मुखार सिंहा. आमेन. सगळीं आमी आमचो बावाडते का निजा देवा थंय उसारुया. सतमंता देवाक, सर्पदरा बापाक,
सरकाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकल्यास पुता आमच्या स्वाम्या जो पवित्रपणे गर्भे समोरलो ओंकार मर्यादावन जल्मलो 5 पिलतकाल ताणे कस सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका नेके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांलो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो आनी सर्पदा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवांनी मेल्ल्यांची मनसूब करूं येतालो सतमंता पवित्रात्म्या कॅथोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाणे कुडीचें जेवणपण सश्टाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर्व पसत आमी मागोंक जेजून दिल्लें तें आपोवणें आज आमी घेवया. आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक आनी चड जावन सतान आनी नितीन जियोंक जाय अशी कृपा आमी मागता आसतना सर्गींच्या बापा पयस सभेचो वडील पाप साहेब तशेंच सर बिसायबांक आनी मणियारांक सर क्रिस्ती परजेक तुज्या हातांत आमी दिता. सदांच सता नितीन जियों बामाडताची खुणां आमी उखल धर बरवशाची बरी भुरगीं जावच्याक आमकां जाय जाली सर कृपा दी. कोण सकडी कश्ट जातात अनाथ आसात कोण सकडी पिडेस्त आसात तांकां तुजो बळवंत हात आदार जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. जीवन मोजे देणे तुझे अर्पिता के दुनिया सोंतो सुलास मोजा जिणे सो उड्या सोवे भेटोन दिता कष्टानी वाव मोजा कुडी सो वायना सोवे भेटोन दिता मोला दिग दिर्वे भांगार रूपे ना सोम्या मोजे लागी जीवन मोजे देणे तुझे अर्पिता के दुनिया अर्पिता के दुनिया. म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांव म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानता तसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर्धी मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा वर्त्या दाबाजान तुवें आमकां मेजा बोर एकठांय केलाय एक नितळ निर्मळ खाणी जावन आमकां आपयलाय तेच सदांच सता नितीन जियोंक आनी तुका समजसारकी काणी घालपाक आमकां पावक कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची कळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदा आनी सश्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडून बऱ्या आनी वायटा मध्ये विंगड तुवें केलय. त्या वेगळ्या शहरात देखून आमी बऱ्या जिविताक पावच्याक सता नितीन चलो आमकां आपोवणें दिलें. त्या सोम्याच्या वर्ता जिवितान भागीदार जाल्ले आमी ताच्या कश्टा मरण आनी पुना जन्मणा वरवीं नव्या जिविताक तुवें आमकां पावयली. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सतळबळ निरंतर गायतात तुजे मुखार.
सर्वेस पोतू सर आणि संसार बदला तुझ्या वैभवान सर्ग आणि संसार बदला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिचवण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्णी कराचें रगत पदकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात But what does a good purgatory? जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाचेच्या मरणासाणी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तेपणे उगडास काडटा आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा ह्या सारकी वर्गा बाराबा तिका प्रिते मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुज्या इश्टगत्या मेल्या समेस्तांक तुज्या परचाळीत मुखामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आम्हा सर्वांक जाय जालें बरें सताचें जिवीत फावो कर सदांच आमी सता नितीन चलतना कितेंय वारें वदाळ आयल्यार फूड करून मुखार समकोंक जाय जालें सर बरेंपण तो आमकां दी आमच्या सांगातातून राव आनी आपुरबायची बोरी मायपासाची जिणी जियोंक आमकां हातूंत शिकय आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती भगवान दांदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सोम्यान शिकयलेले अपुरबायचे प्रार्थन भक्तीन सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भुक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितां सवस्का आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान त्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकादांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशबरमें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची आता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोबे आसो तुमचे सोय आसो मायमोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात शेळी संसाराचे पाप कातले आमची खाकलूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातले आमची खाकलूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी मुखेच्या बाबडे हांव पळय आमचो स्वामी आमकां साल्वार करच्या खातीर पातकांतले बचाव करच्या खातीर ह्या संवसारा येवन मरण पावोन आमकां नव्या जिविता उठयलेलो जेजू असो अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तो म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Mozo rosna somia tuns mozo ada tuns moja kansan somia sodans korbida jivita sondo tu sargin down devlo Sasnik जीवित दिवच्या पापा तोंडाडलो तुझे लागी येता तो केदीस भुक्यो सोना तुका सत म्हणता तो केदीस तान्यो सोना तुझ मोजो Rosna somia tuns mozo ada tuns moja kalzan somia sodans korbida सोमी म्हणा लागलो हांव ह्या संवसारांत समाधान हाडूंक न्हय वेगळाचार हाडूंक आयला
वेगळाचार बरें आनी वायटा मदलें. प्रार्थया. सर्पददा आमच्या मोगळा बापा, तुझ्या वर्ता जिवितांत आज आमकां वांटेली केलाय. तुझे मांस आनी रगत खाण आनी पिवण जावन आमी सेवल्ले आसता. तुझ्या वर्ता जिवितांत सदांच जियोंक सता नितीक आमी खरे साक्षी जावच्याक आमकां निर्मी. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्पद्वे दादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बोआ परमेसो आयतारसो संतोष तुमकां मागता मोगाच्या भाव भयणीनो. देवा सांगता एक जावन जेवच्या वर्त्या मोगान बरोवन सता नितीन सदांच चलोंक आनी बरी सोम्याच्या दायजाची भांडारां जावच्याक. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, poricoma santo saci. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, poricoma santo saci. Săgri timbi morteli, जीवन परगट कोतेली. सगळी नामान कोतेली, सगळी मान बागोयतेली. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, poricoma santo saci. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, poricoma santo saci. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दे आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. भगेंत गुस्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.